हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतल्या उपरांत बेकायदेशीर बांधकामां मोडपाक सरकाराचो प्लान पयली पालिका उपरांत पंचायत सरकारी कोमनी दादींतली बांधकामां बुलडोज. उसगांवांत 4 वर्साचे बेपत्ता चलयेचो खून बुधवारात दनपारसावन बेपत्ता. कासारल्या घरांत अर्धपुरिल्ली बॉडी मेळ्ळी. लोकांक ब्लॅक मॅजिकाचो दुबाव पुलिसांनी फामिलीक उखल्ली. जायराती विशीं कंपन्यांक खर नेम भायर जायराती दितल्यांक फायन. म्हापश्या अर्बनाची नंदादीप बिल्डींग 25 कोटी मोडून घेता सरकार. पणजेंतले अर्धवट कन्व्हेन्शन सेंटर लिजार. आगोंदा दर्यादेगावेली 20 वेवसायीक आस्थापना करची सील. हायकोर्टाची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक वर्थ कांसाव सांबाळ मॅनेजमेंट प्लान नोटिफाय केन्ना मागली जाप. फायल पास करूंक मंत्र्याक 20 लाख दिले म्हणटा ताची सीबीआय चौकशी जाय. काँग्रेसीची राज्यपालाक चीट. विश्वजीत म्हणटा पुरावे नासतना आरोप. मंत्री कोण तो सांगचो. काशीनाथ शेटयेची पुलीस कंप्लेन. खापरेश्वर देवस्थान समिती निमाणी मिडिया मुखार. अध्यक्ष म्हणटा देवस्थान मोडपाक कन्सेंट सायन करूंक ना. मुख्यमंत्र्या मुखार गेल्ले ते खंय कमिटीचे वांगडीच न्ही. काश्मीर इश्यू सुटिल्ल्यान जमा. पाकिस्तानान चोरिल्लो भारताचो भाग आतां परत दिवचो. भारताचो विदेश वेव्हार मंत्री जयशंकर उलयलो. एकोणीसशे 80तले 64 कोटीचे बोफर्स स्कॅमाचे केशीची न्यायीक म्हायती दिवची म्हूण सीबीआयचो अमेरिकी अधिकारिणी कडेन पत्र व्यवहार. एलन मास्काचे टेस्लाचो शोरूम येता मुंबईत. सध्या इम्पोर्टेड टेस्ला गाडयो विकताले. इस्रायलाच्या अपहरण केल्ल्या नागरिकांक मुक्त करात नाजाल्यार सहाराक तयार रावात. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पाची हमासाक शिटकावणी.